सगळ्याला कृपा जाय तुमगेले आणि वरिष्ठ वैष्णवान गेलाय अव जयराधा माधव संगम सुर करता आज सेशन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः सगळ्यांक स्वागत आसा आयच्या टॉपिकारी भागवत पुराण कोंकणींतू शनिवारचे सेशनांतू डिफरेंट टॉपिक्स पूरा शनिवार एक वरिष्ठ भक्त करता असाची त्यांची म्हाका दिलेला टॉपिक आसा कृतज्ञताचे मनस्थिती एटिट्यूड ऑफ ग्रॅटिट्यूड हे टॉपिक मिगेल्या जीवनांतू उपयोग आणि मुखारसून कशी कोरका म्हणाल का तरी दिलेला टॉपिक हे म्हळ्यार ही कृतज्ञता म्हणल्यार मस्त विस्तार जावन आशिल्ल्या विषय सुरवेरी आमके एक श्लोक श्रीमद भागवत मातुकून आयकूचे वाजू प्रयत्न करूया श्रीमद भागवत नववा स्कंद पंचाध्याय 14th श्लोक दुर्वास उवाच अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे कृताक्षोऽपि यद्राजन् मङ्गलानि
समीहसे। दुर्वास उवाच अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे। कृताक्षोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। कोणी म्हणून काश पावताच या श्लोक म्हणता प्रभुजी. प्लीज. दुर्वासा उवाच अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे कृताक्षोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीयसे. हरे कृष्ण. अरे बोल. आणि कोणी ट्राय करताच वा इंटरेस्ट असवा. हरे कृष्ण प्रभुजी. दुर्वासा उवाच अहो अनन्तदासानां महात्वं दृष्टमद्य मे कृताक्षोऽपि यदराजन् मंगलानि समीहसे. हरे कृष्ण. अरे बोल. लास्ट. आणि हरे कोणाकडे कृष्णा म्हणतात. हरो जायत पाहिजे. दुर्वास उवाच अहो अनन्तासानां महत्त्वं सदृष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यदराजन् म- मण्डगलानि मडगलानि वा मद्गलानि समीहसे। अहो अनन्तानन्तदासानां महत्त्वं द्रष्ट द्रष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यदराजन् मंगलानि मंगलानि समीहसे। हरे कृष्ण. सॉरी. हरी बोल. हरे कृष्ण प्रभुजी. हा म्हणता. येस माताजी. दुर्वास उवाच अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दुष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे. हरे कृष्ण. आजी अर्थ कसा दिला म्हणल्यार दुर्वासा मुनी सांगतास प्रिय राजा आजी मक्का परम दिव्योत्तम पुरुषाला भक्तांग गेले महिमे बघेन तू कळले कसं म्हणल्यार ओड अपराध हांव केल्यार तू मिगेल सौभाग्य कतिरी प्रार्थना केले म्हणून हांगा दुर्वासा मुनी सांगतास. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. आमका पूरा ये पर्टिक्युलर कहाणी गोत्तस दुर्वासा मुनीला. दुर्वासा मुनी
काणी कोणी सांगताच वा कसं म्हणू हॉर्ड्स नाही 2-3 सेंटेन्स सारी सांगल्या पुरो दुर्वासा मुनी आणि अंबरीश महाराजाला कोणाकडे सांग हुकीची पावतस की श्रीमद भागवत मानतो हरे कृष्णा प्रभु जी. अंबरीश यस माताजी हरे कृष्णा प्रभूजी सांगेल हांव सांगते हेमा पै माता सांगेल सांगता नाही सांगत हरे माताजी अंबरीश राजेश्वरी सांगत बे. अंबरीश महाराज तन्नी एकादशी व्रत करता आशिल्लींची द्वादशी व्रताक तन्नी सोडताना पारायण करताना तन्नी दुर्वास मुनी आयलींची सो दुर्वास मुनी आयत तरी तांकां सांगली की पारायण करचे पयशे फुडें तन्नी संध्या देवा नावन येताची म्हूण सांगून सांगले सो तन्नी येताना ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जाल्ले सदाना अंबरीश महाराज तन्नी उद्दा पिवची तशी तेन्ना उद्दा पिताची टायमारीची दुर्वास मुनी येताची दुर्वास मुनी येत्तरी देवा दुर्वास मुनी कोप येता तन्नी एत्तर तन्नी पारायण सोडता म्हूण सांगून तन्नी सांगून आसताची तेन्ना तांकां कोपांनी तांगेलेक हें करताची माताजी प्रभुजी पुरकी हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा दुर्वासा मुनिक आम्ही या श्लोकत्व संगी वाजिल श्लोक दुर्वास उवाच अहो अनंत दासानाम आता रश्मी भट माताजीन आमकां संश्लेपान ते दुर्वासा मुनीलांनी अंबरीश महाराजाला लिहिलं सांगितलं असतं काणींतू काणया मुखांतर आम्ही पळोवचे पुरोची टॉपिक आमगेला सांगितलं असं कृतज्ञताचे मनस्थिती मस्तपंत आमगेल मनांतू कृतज्ञता म्हणल वर्ड सांगूक सुलभ शिवाय त्या प्रॅक्टिकली घालूक मस्त कष्ट आसा आम्ही आता मॉडर्न वर्ल्डांतू मस्तपंत थँक्यू म्हणून पुरोची ते थँक्यू तोंडान म्हणता शिवाय हृदयपूर्व मिगेल तसल व्यक्तील तुकून भायर येवचेक भारी कष्ट आसा इति म्हणल्यारी आम्ही जनाक नाल्यार त्या व्यक्तीक मोल दिनाची हा म्हणता शिवाय हा केल्ली ताणें तांत कसो होड आसवा म्हणून आमकां दिसू पडो आमी हे काणयेंतू आमकां दिसता दुर्वासा मुनी न अंबरीश महाराजाक कष्ट दिता असा म्हणाल दिसता कसं केल्लें एक राक्षस आपटेल म्हागशी त्या राक्षस तागेले म्हागशी येवन पूरा कडेन तो धांवन वचून खंय वाट नतिले साक्षात परमात्माला त्या वचून म्हागशी येवन अंबरीश महाराजाले पांयार पडकार जाल्ले तेन्ना म्हणची श्लोकी म्हळ्यार अंबरीश महाराज ते दुर्वासा मुनीन म्हागशी येवची ताई कसले खावन आसना त्या वेळार 1 वर्स तरी तांणी ते उद्दा पिवचकी खावचकी करचे तेव्हाय केन्ना करचे दुर्वासा मुनीक सेवा करून जत्ताची तांकां तृप्ती जत्ताची तांणी वत्ताची आनी आहार पदार्थ घेताची तेन्ना हे श्लोक म्हणटा असं अनंत अहो अनंत दासानां महत्वम दृष्ट माध्यमे आज हांव पळयतस हे राजन अंबरीश महाराज सांगतास हे राजन हांव पळयतस तुम्ही गेले चांगा खातीर प्रार्थना करतस मू देवा लेगी कृष्ण परमात्मा लेगी हांव आशिल्ले भितर होडू कृतज्ञ कृतज्ञता न्ही कृतज्ञ कसं केलेले चुकी करतलो केल्लेले आसता तुगेले तुका कष्ट दिलेले आसा जाल्यारी
तुगेल तसल वैष्णवातांनी कृष्ण परमात्माला सेव कोरून आमगेल खातीर प्रार्थना करता असं. आता या काणी येतून आमकां कसं शिकू मेळटा. आता एकल्याची एक जाव दोग जाणांनी म्हाका रिस्पॉन्स दियाची. तुम्ही अंबरीश महाराजाला सिच्युएशनार आस म्हण जाल्यार दुर्वासा मुनीन अशी म्हाका शेताना तुमकां कश्ट दिला. दुर्वासा मुनीन कशी पुणी कोर मारूक पळयलेले अग्नीच त्या राक्षसा पेटोवन. आणि 1 वर्स नंतर म्हाका शेत आसा आणि तुमगेले पायार पळोवन सांगता आसा पळय म्हाका क्षम करी हांव चुकी केल्ले म्हणून. तेन्ना तुमकां कसो दिसू पुरो. कोणें सांगता वा दुर्वासा मुनी तसं जाल्यार म्हाका शेयले तुम्ही कसं करतायची म्हणून. टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू सांगेच कृतज्ञ. अंबरीश महाराजाला पोसिशनर आस म्हणजे कसं आयदर करता. माफ करतल्याची कसं माताजी. आयदर माफ करतल हा आयदर माफ करतलीची किंवा हा कोपतलीची. माफ करताची ना जाल्यार कोपताची. वय. आमकां फस्ट दिसची पॉइंट कसो जाल्यार ओ हे मनीसू मिगेले येवन पायार पडलो हांव कोण म्हूण ताका कळ्ळी पळय म्हूण दिसता फस्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट कसो दिसता पळय साक्षात कृष्ण परमात्मान ताका मिगेल पक्षी पेटयले. आतां कळ्ळी न्हू हांव कोण म्हणून. मिगेल पवर कळ्ळी न्हू ताका म्हणून मनान दिसता. म्हाका तशें दिसता. तिन्नीचे कसं जाल्यार ताका हंगसूचे पळयताची कसं केले रे माफ करू पुरोची. हा घ्या आता खा तू कळली नव्ह तुका या प्रसाद खा तू आता म्हणून पुरोची. आणि तांकां कोंकी काडची की कसले कोरून उरलो कोरून मन दुखोवचेक पळयताचे ते कश्ट दिल्ल्याक. जाल्यारी अंबरीश महाराजान कसं केलेलं आसा. अंबरीश महाराजान मनान तू फस्ट दिशील कसं जाल्यार हे दुर्वासा मुनी म्हणाले परम वैष्णव. इत्मितीन परम वैष्णव तंगेले ब्राह्मण कुलांत जन्म जाल्लो असतो. त्यानंतर त्यांनी कृष्ण परमात्मा लीलेंतू भाग घेतिल्लो आसा. तांकां केन्ना जाल्यार देवाला वचचे करचे येवचे कॅपॅसिटी आशिल्ले. पण साधारण मनीस न्हय त्यांनी. एक पाटी दुर्वासा मुनी श्रीमती राधाराणी लेक वता आणि गोपी आसा तांगेले आशिल्ले कडेन. दुर्वासा मुनी खंय आयले रे सगळ्यांक भंय आसता. ओ दुर्वासा मुनी आयलात कसं करता की म्हणून. गोपीस पुरो धांवन वताची. त्या वेळार श्रीमती राधाराणी ताका सेव करता म्हणून श्रीमती राधाराणी विंगड नाव आसा वृद्ध सेविका म्हणून. ते मस्त सेव करतना तृप्ती जाता तांकां दुर्वासा मुनीक आनी तिका अनुग्रह दिता की तू केल्लेले सर्वश्रेष्ठ आसता आणि तू केल्लेलो प्रसाद कोण ताका घेत की तांकां रोग येना म्हणलें. तेंची आमी हांगा मना करून घेवका अंबरीश महाराजाल त्या पॉइंट ऑफ तांगेले ते कृतज्ञ म्हणलें हें पळय म्हणून. कितले वायट कोरून आशिल्ले व्यक्ती जाल्यार तांगेले भारी चंद करून बिहेव करून तांकां तृप्ती करून पेटयलेलो आसा. ताजे मितीन अति सुंदर जावन आशिल्ली श्लोक आमकां श्रीमद भागवतमांतून मेळ्ळेलो आसा. आता वाल्मिकी रामायणांतू दोन्ही इन्स्टंट आसा की ताचे प्रसंग मुखांतर मुखा खातीर कळलेलो आसा. एक सुग्रीवाले काणयेंतू दोन्हीचे सीता माताले काणयेंत आशिल्ले. या इत्मितीन या दोन उदाहरण कळलेले आमगेले मन मस्त कळंग आसा. भौतिक जीवांतू हे जीव जावन आशिल्ले हे
कलियुगांतू आम्ही जन्म घेतील असं जलेरी कंचकी एक वैष्णवाल कृपा मितीनं आम्ही कृष्ण भावनामृतांतू ಒಟ್ಟು जलल असं त्या ಒಟ್ಟು जलेरी मस्त पंत मन कसं करता या करू जायना त्या करू जायना म्हणून करता त्यांची आम्ही एक उदाहरण पळयत वाल्मिकी रामायणांतू रामो आणि लक्ष्मणो सीते सोदून वत्ताना कडेरी वानराला वत्ताची थई सुग्रीवाला आणि वाली मिळतात तांका वालीना सुग्रीवाग तुकून पुरा काणू राज्य करतशिलो रामाला आणि लक्ष्मणाला हेल्पाना त्यांनी कसं करताची तांगेल राज्य मागशी घेताची बालीक मारणू आणि त्या पावसाळी वळारी त्यांनी तांगेल इतले एन्जॉय करून असताची पुरा तांगेल बायल मागशी मेळ्ळे पुरा मंगडा तांगेल ಒಟ್ಟು तृप्ती करून गम्मत करून असताची कसं गॅरंटी रामाला सांगतात आवा सोदू येता पुरा सैन्य घेऊन त्या समय त्याची सुग्रीव दिसना भायरी पुरा तृप्ती करून गम्मत करून मंगडा तांगेल ಒಟ್ಟು पुरा आशिलो तेन्ना राम सांगता लक्ष्मणा सुग्रीवानी काही दिसना मो 20 दिवस जाल्ली मो शरद पौर्णिमा अंतू बायल्या सोदू वचनाक सीता म्हणून तेन्ना लक्ष्मण सांगता हो आणि काही येईन वे आत्त तक गाल मारता म्हणून राम सांगता तू मारू वचू नका तू मारलेरी आमगेल कार्य जायना तक चंदकोन सांगून दी म्हणून तेन्ना लक्ष्मण वचून तक सांगता या श्लोक सांगता असं अति सुंदर श्लोक वाल्मिकी रामायणांतू 4.3.13 अनार्यस अनार्यस्त्वं कृतज्ञश्च अनार्यस्त्वं कृतज्ञश्च मिथ्यावादी च वानर पूर्वं कृतार्थरामस्य न तत्प्रतिकरोषि कोणाके म्हण का भैया वाल्मिकी रामायणातून हरे कृष्ण अनार्यस्त्वं कृतज्ञश्च मिथ्यावादी च वानर पूर्वकृतार्थो रामस्य न तत्प्रतिकरोषि यत् तो अंतू कसं सांगतं सर हे सुग्रीवा हे वानरा म्हणतात सुग्रीवा म्हणा लक्ष्मण वानरा तुका तू लेखील पुरा मिळलेलं अस राज्य तुगेला बायल पुरा सहवास पुरा मागशी मिळलेलं अस ताजी खातीर तू रामाला सहाय घेतील अस जलेरी तू मागशी सहाय करत म्हणला त्यात कर ना मू तू कसं असं अनार्य कृतज्ञ मिथ्यावादी त्यावादी म्हणणारी फट्टी सांगतल तू आणि तुका नंदी म्हणल ना आणि तू आम्ही म्हणताच पडला आमची गेलं ना मग मग आज पुरा मग बिष्ट तशिला 3 कसाच्या म्हणून तशी 3 कसाच तू म्हणून सांगून बिष्ट येतात त्यांची अंगा त्या ऐकलं कुठल्या सुग्रीवाक बोध येता आता कसं करचे बा कुठल्या लक्ष्मणाला येवनु पायार पोणू मागशी सीता माता सोदूक वत्ता आणि तमका लेख्यत की असल बिहेवियर असता मस्त बनता मिगेल तसल्या का या कलियुगांत येऊन आमका सुरवेर सहाय कोर का म्हणाल सांगून आम्ही तयार असताची जाल्यार कार्य पावता आमगेल कार्य जाल्लें कुठला आम्ही त्या विसरताची हो जाल्ली नव्हता आता पास कशलो पास आईल पळतो म्हटलं सांगू ते तक्का करू जायना म्हणून सांगून आमकां मना दिसता कार्य जाल्ले आमगेले जावची फुटताय तागेले पाय धरले कशी कोणी कोर मागता कोर दी रे म्हणून
ताण कोर दिवचे काही दिले कोर दिता ताका सहाय करता म्हणताना आमगेल मन खत्ता सुग्रीवाल बुद्धी आमकां मंगडा बुद्धी ताका कृतज्ञता म्हणल्यार आमकां ना म्हणल्यार अदिसले भितर व्हड उदाहरण हांगा आमकां सुग्रीव शिकयता आसा ते केन्ना ताका समजलेले लक्ष्मणान येवन जोर करतना समजलेले साधारण मट्टा नाही समाची बिश्टो न्हू मारणी म्हूण मात्र तेन्ना ताका बोध येयलो हांव कोरक आशिल्ल मू आत्ता म्हाका उडगां आसयले धांवन येवन त्या वेळार सहाय करता अशीची आमी वैष्णव संघांत आसाची आमी वैष्णव संघांत आसतना आमगेले शिक्षा गुरू जेवो वरिश्ठ जावन आशिल्ले वैष्णवा त्यांनी आमकां गायड करताची एका पंत आमगेले न्हू चुकी जाता तांणी छंद कोण बिश्टयतना आमकां त्या वेळार उडगास येता ओ तांणी सांगिल्लें म्हगे लायका चांगा खातीरची अशी न्हय सांगिल्लें म्हणून आनी एक उदाहरण आसा रामायणांत हे हनुमंताले हनुमंतू रामाला सांगचे एक कहाणी आहे अति सुंदर कहाणी सुरवे कहाणी सांगू प्रयत्न करता हांव श्रीरामानी सीता माता वनवास करतना न्हंयचे तटांत बैसून आसाची तांगेले कुटिरांत आनी रामू सीता माताले पांयार न्हिदोन आसा तेन्ना एक कायळ वता ते कायळ येवन सीता माताले हृदयक खोंगता तेन्ना ती उपद्र दिता आसता आनी थंयतून रगत येवचें सूर जाता तेन्ना राम पळयता ओ कसा केल्लो हाणें म्हूण सांगून बिश्टो न्हू ताका नेला तुकून दोनी तण काणू तागेले उड्डयता ते उड्डयतना तेन्ना कायळे दिसता यो हांव केलेले चुकी जाली म्हूण सांगून कायळो हे कायळेले काणी सांगिल्ली आसा आचार्य त्यांनी इंद्राल पूतू जयंता म्हणून आनी तो पुरा फस्ट इंद्राला वता मागीर पुरा देवताला तांगेले वता म्हाका सहाय करी म्हणून आनी कोणेय सहाय करना दिल्यार उपास मागशी येवन रामाले पांयार पडता तेन्ना रामान ताका मारना दिले ताका कृपा दाखोवन सोडू आसा तागेले दोळ काडून अति सुंदर हे वाल्मिकी रामायणात विवरण दिलेलें आसा ताचे श्लोक अशे आसा पुनरेवागतशास्त्रा सत्सत्साक्षमरिन्दमा सतं निपतितं भौमो शरण्या शरणागतं वदार्हमपि काकुत्स्थ कृपया परिपालय कोणाके म्हणून कावे म्हणता हरे कृष्ण प्रभुजी हरे कृष्ण पुनरेवागतस्त्रस्तः त्वत्सकाशम् अरिन्दम सतं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वर्धाहमपि काकुत्स्थ कृपया पर्यपालयः हरे कृष्ण हरि बोल थैंक यू माताजी हंगा या श्लोकांत आमी पळयले री वरदार्हमपि कसं आशिल्लें ताका मारंगलचे योग आशिल्ले जयंताक ह्या कायळ्याक तसं कार्य केल्ल्याक जाल्यार राम कसो करता सोण सोडता इत्तिमितीन म्हणून श्रीमद भागवतमांतू हाजे विषय सांगिल्लो आसा की हे कायळो हनुमंतान सांगिल्ली पर्टिक्युलर काणी आनी हे कायळो जयंता म्हणलेले इंद्राल पूत
आणि श्रीमद भागवतम 9.6.14 सांगू असा एक पंता इंद्रानं साक्षात कृष्ण परमात्मा का सहाय केलेला असते पुरंजय म्हणलेला रायानं मारुवताना त्यांनी पूरा राक्षस मारुवताची त्यातनं इंद्रू बैला रूपार येता तो बैलाल फट्टेरी पुरंजय बसकोरोनो राक्षस युद्ध करता त्यांची रामू केतनिकी एक पण मी गेलाय मग सहाय डायरेक्ट केलेलं नाही मी गेलाय फोरफादर्स केलेलं त्या जिमितीनं मका कशी सोडता म्हणून सांगून सोडलेलं असं त्यांना रामाला एक कंपॅशन आमका अंग पळो येतं कशी कृतज्ञता दिलेला असा म्हणून रामानं त्यांना आमका दिसू पुरो एका वेळो इतली उपद्र दिवनय साक्षात सीतामाता उपद्र दिवनय आमका रामान तक फॉरगिव केली म्हणून भगवद्गीतेन तो 18.48 श्लोकान सांगू असं सहजं कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत सर्वारंभ हि दोषेन धूमेनागिर इवारथ उज्ज जाऊच पुढे थोड्याची धुवरता त्या धुवर आहेत म्हणून सांगून कोणा उज्ज करून घालून डबतावा त्या धुवर आईल असो म्हणून सांगून देव साक्षात देव 18 अध्यायात आमकां सांगून दिता असं त्या धुवर घेऊन भिवू नका मुखार सुन वच्चेची म्हणून कृष्ण भावना अमृतान तो आमकां मस्त कष्ट येवचे पुरो ब्राह्मणो कृष्ण भावना अमृतान सहाय करना बायल करना पूत करना माव करना माई करना आम करना आन करना म्हणल्यार मस्त कष्ट येवचे पुरो ना म्हणजे म्हाका हसता सजण मिगेल फ्रेंड्साला वचू जायना त्या सकड वर्ष आमी काडका इति म्हळ्यार आमगेल जिवनांतू इतली लायक एक कृष्ण परमात्माला अनुग्रह मेळ्ळेलो आसा वैष्णव संघ मेळ्ळेलो आसा ते परमात्माला नाव काणून केदनाय आमी जप करताच पळय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ते जप करतना कोणाकय आमी उपद्र दिनाची इति म्हळ्यार आमी एकलो बैसून आमगेले आमी मात्र ऐकूत तशी सकाळी उठून एक जागेर बैसून सिस्टमॅटिक जेवण आमी करूंक प्रयत्न करता आसत देवाल उडकास काडून ताजोट कसं करता आसाची कितली प्रयत्न करता आसाची की 4 नियम पालन करून आमी मुखार सुन वचूं कृष्ण भावना अमृतांत मस्त पुरा कष्ट येवचे पुरो जाल्यार आमी मुखार सुन वचका म्हणून सांगून देवूची आमकां सांगून दिता आसा धुवर आसली पळोवन भिवू नाका रामायणांतू रामाला दोन्ही असले भितर व्हड क्वालिटी आशिल्ले श्लोक आमी म्हणूंक प्रयत्न करूया हातू आमकां रामाला कृपा कसं असतं म्हणाल कळता आम्ही सुरेर पळयलेलं आसा जाल्यार ह्या श्लोकांतू मस्त इम्पॉर्टंट श्लोक आहे अयोध्याकांडांतू सुरेरचा त्या 11 श्लोक कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरात्यपकाराणां सतमाप्य तमवत्यया कोणाके म्हणून कावे हरे कृष्ण प्रभुजी हांव सांगता कदाचिदुपकारेण कृतेनैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया हरे कृष्ण हरि बोल हंतू राम कसं सांगता असं राम कसं दाखवून दिता असं आमका एक पंथा देवाल नाव काढली म्हणजे लेरी मागिरी देव ते मात्र मना कोण दवरून घेता म्हणून राम सांगता असं तुमगेल नाव काढलेलेच हांव ते मात्र तू केलेलं
चांग गुण पळयता तुगेले वायट हांव पळयना. आता मी जगन्नाथ अष्टकम आयकल्ल्याची काली आमगे अति सुंदर जावन आशिल्ली जगन्नाथ रथयात्रा आशिल्ली आमगेले हे रखाल कृष्ण देशांत. फुडली वार तुम्ही पुरीन तुवें पळोवन आसका आनी मस्त कडेन जगन्नाथाले रथयात्रा पळोवच्याक अवसर मेळ्ळेलो आसका. तातूंत जगन्नाथाले मुख्य कसो आशिल्ले जगन्नाथ दोळ जिमी कर्ण दोळ सोण आसता तेन्ना ते व्हड दोळ्यान लायक मात्र पळोवच क्वॉलिटी देवाक आसचे. रंगनाथ दक्षिण भारतांत रंगनाथ आसा ताणी जोळ जिमी कोण बसताची ताणी कसं करताची शतमप्यथ कितली चुकी केल्ली री 100 चुकी जाल्ली री कोरोची नस्मरात यप कारणम देव ते चुकी केल्ले उडगास करून बैसान आम्ही आता उदाहरण पळयले कळलेले जयंतू येवन तेगेले बायलेक उपद्र दिल्ले साक्षात कृष्ण परमात्मा जलेरी केदनकी एक पंता तेगेले कुटुंबीन तू कोणाकीच इंद्रान सहाय केलेल मितीन जयंताला अन्नान सहाय केलेल मितीन ते उडगास केला शिवाय आत्त केलेली चुकी पळोवन घेयनी. तशीच आम्ही श्रीमद भागवतमान पळोवचे पुरोची पूतना नेवनो कृष्णाक विष दिले जलेरी स्तनपान केलेल मितीन तिका अम्माले पोसिशन कृष्णान दिले. तांत आम्ही मना कोण घेवक कसले आम्ही केदनाय हे कृष्ण भावनामृत ऐकूचे का आम्ही प्रयत्न करता असाची कशी पुणी कोण कितली आमगे योग ते कंचकी एक चांग कार्य केलेल मितीना देवाल कार्य केलेल मितीन आमके हे जन्मांतू योग मेळ्ळी की कृष्ण भावनामृतांतू जोडसूचे त्या मुखार सुनोरचे आमगेले कसं म्हणताची सामर्थ्य ते तो गोरचे मायाल सामर्थ्य. मायादेवी कसं करता आम्ही धीमक कसं म्हणताची वाळती ती हळू वाळतीशे आमगेले हृदयांतू भितर वता वाळती कसं करता एक बिल्डिंगांतू भितरी एक मोठं कणसडता आम्ही कळ उताय कळना कशी भितर आयला म्हणून भितर वचून पुरा खाली करून दवरता आणि सानू एक प्रेशर आयल कुडले ते बिल्डिंग पटकन पडता. तशीची आमगेल कृष्ण भावनामृतांतू आम्ही अपराध वैष्णव अपराध नाहीतर नामापराध सडकवरून वैष्णव अपराध इतमेतीन जावचे आम्ही ते अनेक एक आमगे लोट आशिल्ले वैष्णवाक ते मोल दिना तिल्मी तागेले मोल आमकां कळना तिल्मी दिना तो कोण म्हणल्यार आमकां गोतना आम्ही साधारण मनीस म्हण लेखताची. आता एक रायाल पूत आमगे लाग घेवन बसला आमकां वत्तस तो रायाल पूत म्हणून तेन्ना आमी ताका कसले बिश्टेत हांवें ना थंय बसताची आनी आमकां एक चिमटी कळ्ळा ते आमी हांसून तारल्याची हा 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 म्हण सांगून बसताची इतमितीन रायाल पूत जाल्यार मितीन कसलेय चड उण केली म्हण जाल्यार ताणा रायाला वचून सांगले री तेंची विंगड कोणय जावतो ताणें हाशील कुडले कोण ताके हंगसीताची नमळे एक पेटू दिताची तेंची वैष्णव अनेक आमगे लोट आशिल्ली व्यक्ती वैष्णव म्हणून आमकां गोतना आमकां ताका मोल दिवचें गोतना. अनेक उदाहरण काण पळयाची तुम्ही चंदेक भांगरा चेन घाल्लेलो आसा ते भांगरा चेन म्हूण काडल्यार तुम्ही कसं करताची मस्त केअरफुल घेताची आईल कुडला कांड दवरचे भितर एक गोडऱ्याच्या भितर घालून बीक घालताची तेंचे विंगड कसले चेंज जावते पितलाच की कसले ते काण ते उड्डयताची ते भांगराचेच चेन तुमकां ते भांगर म्हणून गोतना म्हण जाले रे कसं करता तुम्ही विंगड कसं साधारण चेन आसता तशीच काण दवरताची भांगरात असं आशिल्ली मोल दिनाची तेंची वैष्णवाक मोल दिवचें आमी शिकू का म्हणल्यार तांकां राम आमकां शिकोवन दितास. अनेक एक श्लोक आसा युद्धकांडांतू
18 अध्यायान सांगता सर सकृदेवा प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्वृतं मम. कोणी म्हणतावे सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीत च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः दतामे तद्व्रतं मम. हरे कृष्ण. हरि बोल. कसं सांगता सर रामू विभीषण युद्धकांडांत आणि तांगेल चर्च जाता सुग्रीवाला मंगटात गेले तेन राम म्हणता राव साक्षात राव आणेल म्हणजे ताय हांव ताका घेता म्हणून तेजी एक पंत हे देवा हांव तुगेलो देवा म्हाका रक्षण करी म्हाका कृपा दी म्हूण सांगले री रामू ते निमिषांतू आमगेले हात दवरून मुखार सुरू कसलेय चुकी करतो कितलेय वाईट मनीस जेवतो हे देवा कृष्णा परमात्मा हांव तुगेल कृष्णा म्हाका सोड घाल नाका म्हूण सांगून पळय नेक्स्ट स्टेपान तू नेक्स्ट सत्संग आपयत तो ताचे नंतर भगवद्गीतेचे श्रीमद भागवतमाचे कथा ऐकूचे प्रयत्न करता साधू संग दिता जाल्यारी वळती तरी तशें कोण पळोवका आमी पळोवका आमकां दिसू पुरो वैष्णव अपराध केल्ले कुडले आमी हॉस्पिटला पडताची न्हय जाल्यार बिझनेस उणी जाता नाल्यार आमगेलें काम वता तेका हांवें वचना कसलेय कळना अति सुंदर जावन आशिल्ली आमगेली भक्ती वाडता आशिल्ली भक्ती हळूची स्टॉप जाता ताजी रुची ताजे फोर्स अपराध केलेले कुडले आनी ते थंय रावता एक्सिडेंट जाता म्हणून लेखू नकाची इमिडिएट रिजल्ट काय दिसना मग वैष्णव अपराध करून आमगेली भक्ती हळू स्लो जावन वता तेंची मुखार सुनू ते कसलेय करनातील अपराध करनातील मुखार सुन चमकले री अति सुंदर जावन आमगेले भक्तिलता बीज गोलोक वृंदावन पावता कडेरचे एक लीले सांगून हांव आयचे कथाक विराम दिवचे प्रयत्न करता सगळ्यांक गोत आशिल्ले कार्तिक म्हयन्यांत आयकला लीली विंद्रालय काणी हरिभक्ती विलासांतू पद्मपुराणांत आशिल्ले आमी सनातन गोस्वामीन हे तांगेले टिकांत बरयलेलें आसा एक पंत विंदूरू देवस्थानाक होड जाल्लो विंदूर तो थंय दिव उजळयलेले कडेन विंदूर केन्नाय येवन ते तांत आशिल्लें तूप खावच्याक प्रयत्न करता तेच कार्तिक म्हयन्यान तूं एक दिव्य लागी येताना ते दिव्य नीवनी थोडे उज्ज आसता ते तांतुले वाती काण खावच्याक पळयतना तागेल्या तोंडा सिरकता आनी तोंडा सिरकलेले कुडले ते उज्जो ओड जाता आनी ते विंदूर उड्ड सुरू करता देवाले विष्णूले मूर्ती येद्राक आनी ते थंय जीव त्याग जाता आनी तूं आचार्य तांणी सांगला की आशिल्ले भितर व्हड उदाहरण कय कृतज्ञाच्या देवान दिवचे आनी फर्स्ट पॉइंट तुमी तो पळयले री द माउस हॅड नो इंटेंशन टू सर्व लॉर्ड मस्त पंता आमी आमगेले फ्रेंड्स ना जे कोणा आपयतना सुरवेरी तुम्ही कृष्ण भावनामृतान तूं आईल सिच्युएशन आलोचन कोण पळयाची कोणी आपयला योरे एक सत्संग आसा ते पळोवया
त्याने आम्ही मिगेला आनंद सांगितलंच देवाल विषय अशी वचून पळोया म्हणून इंटेन्शन नाशिल आमगेले की कृष्ण भावनामृतांतू जोडसू का सोड माल कोरका 4 नियमाच पालन कोरका म्हणून आमगेलं इंटेन्शन नाशिले या विंद्रावरीची सीधा आम्ही आयल्याची तदनंतर कसं केलंय चुकून मिगेल इंटेन्शन कसं आशिल्लें बिंद्राले ते थंय आशिल्लें तूप खावचे इंटेन्शन आशिल्लें ते तूप खावचे वतना तोंडा सिरकले कसले वाती तुप्पा वाती आणि ते देवाक दाखयत तशें जाल्लें तेंची कृष्ण भावनामृतांतू जोडसीतना कसं जात म्हळ्यार आमगेले आमी कितलेय वायट असू पुरो ना म्हणजेल्यार अन्याय करू पुरो आमगेले एक चांग गुण जेवो तो वैष्णव थंय पळयता आनी सांगता ते वैष्णव ते चांग गुण भारी घालता देवाक दिव जळयलेले वरी सम भारी घालता आनी ते सनू दिव उज्ज आशिल्लो व्हडले जोडचे अग्नी कोण सोडता ज्वालाग्नी तेंची कृष्ण भावनामृता आमगेले हृदयांतू उद्भव जावन वयर वच सुरू जाता तिन्नीचे आमकां कांय तात्पर्य नाशिल्लें मुखार सुन वचका म्हणून जाल्यारी ते एक गुणच पळोवन गेले वैष्णवान पळयलेले ते आशेंतू आमी मुखार सुन वताची म्हाका थंय चमकलेले कुठले तांणी कीर्तन करूं दिताची ना म्हणजे आयदन घासूं दिताची ना म्हणजे प्रसाद करूं दिताची ना म्हणजे कसं म्हाका उल्लोचे दिताची तसल खंयचेय एक क्वॉलिटी देवालांतू कितलेय क्वॉलिटी आसा हेंच न्हय की व्यासासनार बसून लेक्चर दिवका ना म्हणजे कीर्तन म्हणका तसले कसले ना खंयचेय एक सेवांतू आमकां बुक डिस्ट्रीब्युशन की मुखार सुन वचूंक प्रयत्न जाता तेंची हे अति सुंदर हरिभक्ती विलास पद्मपुराणांतून आशिल्ले ह्या लिलेंतू आमकां साक्षात कृष्ण परमात्माले कृतज्ञता म्हणलेले मनस्थिती आमकां कळटा ते आमगे जीवनांतू आमी उतरसुचेक प्रयत्न करका म्हणलेले हांगा आमकां ह्या काणयेंतू मनावता आयचे कथाक हांव विराम दिता आसा विराम दिवचे फुडें मस्त कृतज्ञ आसा हांव भागवत पुराणांत पुरा वैष्णवा तांकां वैष्णवी तांकां वरिष्ठशील वैष्णवा तांकां पुरा मस्तपंत कसो जाता म्हणल्यार एस्पेशली मॅनेजमेंट पोजिशन आसतना ह्या करी त्या करी म्हणून जाता तेन्ना मस्त अपराध जाता त्या अपराधाक क्षम कोरका म्हणून सांगून मागून घेता आसा ते कृतज्ञ कशी छंदार सांगका म्हळ्यार गोतना जाल्यार मनांतू आस म्हळ्यार म्हाका गोत आसा ते प्रयत्न करता आनी देवाला मागून घेतास की अहंकार येनातिले अहम येनातिले केन्नाय दुसऱ्यान केल्लेले हाका कृतज्ञता अर्पण करूंक बुद्धी दी शक्ती दी म्हणून सांगून मागून घेता आसा धांची स्कंदांतू 81 चॅप्टर 16 अध्यायांत अति सुंदर श्लोक आसा तुमकां बॅकग्राऊंड गोत आसा हाजे सुदामा कृष्णाक मेळ वता आसा कृष्णा मेळ्ळो हर दीस मागशी वतना दिसता की कृष्णान म्हाका कसले दी न्ही पूण एक निमिश ताका दिसता इतिमितीन दिसता ताका बायलांक सांगिल्लें आसा तूं कृष्णा वचून मेळ्ळा आमगेले कश्ट पुरा निवारण जाता तेन्ना ताणें कसलेय दिल्ले बायल चमकलेले कुठले निमगे येता कसं दिल्लें कृष्णान तुगेले फ्रेंड नांव कृष्ण म्हणून तेंचे आमकां कृष्णान कसं दिला म्हणून गोतना ह्या कलियुगांतू आमकां जन्म दिल्लेलो आसा आमी मांकड कुंकड नाजाल्यार जीव प्राणी जावचे आशिल्ले जाल्यार ह्या मानव जन्म दिल्लेलो आसा मानव जन्म दिवन मृगावरी करणी कशी पुणी कोण कृष्ण भावनामृतांतू तोंड दाखोवन तशें करचें केला आनमाल सेव कोरनु परमात्माल सेव कोरनु साधु संघ वैष्णवाल सेव कोरनु आमकां हे अवसर मेळ्ळेलो आसा तेन्ना
सुदामा का ते मन दिशील कुठलं ये एक श्लोकानं सुदामा त्याला मन दिशील कळंग उडवून घालता. क्वाहं दरिद्र पापीयान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुर इति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभित. क्वाहं दरिद्र पापीयान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्मबंधुर इति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभित. कोणाके म्हणून कवे एक एक कोणाके आशस्वर. कृष्ण प्रभुजी. यस माताजी. वाहं दरिद्रः पापियान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्वाहं बाहुभ्यां परिरंभितः. हरे कृष्ण. बोल अति सुंदर जावन या श्लोक आमगेले पूरा हृदयांतलशील पाप नष्ट कोरो सुदामावरी. सुदाम कसं सांगता असं कोण कोण ब्राह्मण म्हणून ब्राह्मण कुलामा जल्लल वस्तू ब्राह्मण नाही मिगेल ಒಟ್ಟशील कोण साक्षात कृष्ण परमात्मा श्रीनिकेतन तंगेल वक्षस्थल अंतू लक्ष्मी देवी अस त्या परमात्मान ये ब्रह्मबंधुक दोन्ही हातान आलिंगन कोरनो तृप्ती केलेलंस. तज्जे काही होड मग जीवनात कसं जाई म्हणून त्यावेळारी सुदामा दिसत असं. त्यांची आमकाय दिसू का कृष्ण परमात्मान या कृष्ण भावनामृतांत आमक जोडसीलस आमका भायरी साधारण व्यक्तीवरी घालनी तज्जे काही होड कसं जाय आमका म्हणून सांगून आम्ही प्रार्थना करून घेऊ का की वैष्णव संघात गुण आम्ही सोडवचूनच तेव्हा म्हणून. अतिसुंदर भक्तिविनोद ठाकूर आले का भजन असं ओ वैष्णव ठाकूर म्हणून तंतु भक्तिविनोद ठाकूर सांगतास की मिगेल दूष्य पूरा कसला म्हणून एकक सांगतास आणि वैष्णवाला संघा आम्ही ते मात्र देवा तुगेल्या की मग पावचे जावचे म्हणून त्यांची आमके अवसर मिळाला आम्ही केतन जालेरी सोडूनच सुदामावरी आम्ही कशी पुणी कोर त्या मना येईल कळंक दूर कोर का म्हणून सांगून देवाला की कृष्ण परमात्माला प्रार्थना करून घेऊन आईची कथा का मग विराम देत असं कसले चुकी जाला म्हणून जालेरी म्हणजे मका श्रम करायची केदनाय हृदयात कोण कृतज्ञता अर्पित करत असतो गेले पुरा जणाला इतली सेवा करत असायची दिसू राती करत असायची कशी पुणी कोर्ण कृष्ण भावनामृतांतू आखिर कडेरचे श्वासताय देवाल उडगास असो देवाल कार्य कोरो बाकी वैष्णवाला सेवा करचे अवसर मेळो म्हणून सांगून मागून घेऊन आयचे कथा हांगा विराम दिता. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद की जय.